काल हिंगासर आमी गार्बेज पळयलेले पंचायत डंप करताले तेणी जे पळय गार्बेज क्रिएट जाताले कालाफ्रान ते काडून ते हे होणको मारलो हिंगासर ऑलमोस्ट 3 meters डीप अँड अराउंड 5 meters वायड एक होणको मारला तेणी आनी ऑल गार्बेज अनसेग्रिगेटेड अनट्रिटेड कांय ना डायरेक्टली काडून भितर उडयलो थिंगासर आनी ते म्हाका दिसता तेजे प्लॅन कितें आसलेलो ती इले माती घालप आनी पुरप कशें वास येना जावप कशें पूण आमी कोणें तरी नोटीस केलें हेंच्यांनी नोटीस केलें आनी ते म्हाका मेसेज धाडली म्हणून हांव हांगा येयलो पळयतालो खरेंच आफ्टर द रिपोर्ट जाले सकाळी फुडें म्हाका दिसता ते सरपंचान तांकां डायरेक्ट केलें की बंद करचें म्हणून ताजें म्हणणें की दॅट इज ही थॉट दॅट इट वॉज पंचायत एरिया पूण पंचायत एरिया यू नो ओके तेणें सारकें पळोवंक जाय आसलें आनी पंचायत एरिया लागून जालें आनी ना लागून जावं अशें पुरप म्हणजे गार्बेज इज कम्प्लिटली नॉट अनवॉरंटेड सो तर तो रिपोर्टार म्हाका सकाळी फुडें हांव 10 सुमार पणजे वयतालो तेन्ना पळय जाल्यार हिंगासर JCB आहली तर ती JCB आमी सगळो तेजो फोटो बी काडलो व्हिडियो काडलो तो पुरयतालो आमी विचारलें कोणें तुका पुरय म्हणून सांगलां सरपंचान म्हणून सो ताका लागून आमकां हे कन्फर्म जालां की सरपंचानूच केलां हें काम कंप्लेन मारल्या तुमी ऑथॉरिटी आमी स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक काल फोन केल्लो मिस्टर जोगलेकराक पूण ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ इट बींग अ संडे म्हाका असो तांकां कोण इंजिनियर मेळोंक ना सायंटिफीक इंजिनियर मेळोंक ना म्हणून ते येवंक ना सकाळी फुडें हांवें परत ताका फोन केलो तर ताणें सांगलें आपूण धाडटा म्हणून पूण त्या म्हणसर तें हें पुरयलें तेणी पंचायतीन आतां स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हाजे व्हिडियो पळोवन आनी जे पळय ताणें एक कॉल घेवपाक जाय बिकॉज दीस इज सर्टनली नॉट अलावड ताका तर बेश्टो सोडीत जाल्यार तो आनीक खंय हें करतलो दुसरें म्हणल्यार ताच्या पयलीं आमी कंप्लेन केलेलें की पंचायत गार्बेज लासयताले ताजेर पासून स्टेट पोल्युशन बोर्डान तेंचेर फायन मारलेली आहली 25,000 आनी तेणी गार्बेज बर्निंग बंद केलेलें थोड्या वक्तार परत तेणी स्टार्ट केलां सो हें सगळें पंचायतीचें म्हणटा कांयच जाग्यार ना तांकां जाय तशें करता आनी एक लोकांक कशें दाखोवन दिता की आमी बरें काम करता लोकांचें गार्बेज एकठांय करता आनी हाडून आनी खंय लिपोवन आनी खंय उडयता हें म्हाका दिसता हें तेजें सारकें न्हू कित्याक आमी संजीत रॉड्रिक्साक फोन केल्लो संजीत रॉड्रिक्सान सांगलेलें की कालाफूची पंचायत अनसेग्रिगेटेड हाडटा म्हणून ताका लागून आमी घेयना तांचो गार्बेज घेयना ते म्हणटा एज पर रुल्स वीच आर स्ट्रॉंगली इन्फोर्स सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स दे कॅनॉट टेक अनसेग्रिगेटेड वेस्ट द सेग्रिगेशन हॅज टू हॅपन एट सोर्स सो ताणी गार्बेज घेवंक ना पूण तो लोकांक कितें सांगता की प्लांट अंडर मेंटेनन्स आसा म्हणून आनी अशें करता तर म्हाका दिसता हे फटींगपणा तो करूंक लागलो आनी हें लोकांक दाखोवन दिता आपूण बरें काम करता पूण हें सारकेंच तुमी पयशे जाल्यार सारकें सगळें पाड घालपाचें काम हिंगा कितें जालां म्हाजें हें एग्रीकल्चरल लँड आनी पळोवंक गेल्यार हें सगळें एग्रीकल्चरल लँड सो हांव कितें करता हिंगा पावसान शेत रोयता आनी हो आतां पीट मारला पळय तेणी 3 meter डीप मारला आनी इट इज जस्ट 1 meter फ्रॉम माय रायस प्लांटेशन फील्ड आनी आतां हांव बिफोर रेन वेजिटेबल प्लांटेशन करता वॉटरमेलन प्लांटेशन करता आनी ताका उदीक घालपाक म्हाजी बांय आहा सो ते बांयचें उदीक आमी ताका यूज करता आतां ताणें 3 meter डीप मारला आनी तो सगळो कचरो घातला आतां काल पावस येवन तें सगळें उदीक जालां आनी तें उदीक सारें पळोवपाक पॉयजन कशें दिसता तें पॉयजन सगळें आतां म्हाजे बांयक येत जाल्यार म्हाजी बांय कॉन्टेमिनेट जातली आनी तें उदीक यूज करूंक जावचें ना सो हांव न्हू आतां अशें कशें करता तें कोण तरी हाडटा आनी रातचें घालता आनी कितें करता म्हूण हांव नको दीस इज व्हेरी इल्लीगल हो एग्रीकल्चरल लँडान तेणी घालूंक जायत ना आतां हांव नको आतां पावसान तें शेत रोवपाचें वो ना रोवपाचें नांव कितें तें म्हाजें नांव जोकीम फेर्नांडीस तेजेर मातशें ऑथॉरिटीन एक्शन घेवचें आयदर पोल्युशन बोर्ड ऑर पंचायत हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस कित्याक आमकां आमचें शेत रिटेन करपाक जाय आनी पावसान रोवपाक जाय वी आर ट्रायंग टू सेव ऑल द एग्रीकल्चरल लँड हियर आनी आतां एग्रीकल्चरल लँडान घालप म्हणजे इट इज व्हेरी वर्स गार्बेज वेट गार्बेज शेतान एक पीट मारून घालपाची कारण आसा
गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान प्लांटान दरम्यान आमची गार्बेज घेवपाची बंद केली. इस्ताराचे पयलीं म्हणजे मार्चान एक एंड ऑफ द मंथ तेणी आमचो ट्रक गेलोलो पोतो धाडलो. तसो आमचोच म्हणून आदले दुसरे पंचायतीचे ट्रक तेणी पोते धाडले. ट्रक पोतो धाडलो म्हणून पोतून कालाफ्रा ट्रक पोतो येयलो. म्हाका टेन्शन जालें आतां ही गार्बेज कितें करपाची. आनी म्हाका नेक्स्ट डे 10 सुमार लोक आमची एवरीडे गार्बेज लोक कलेक्ट करता डोर टू डोर. 25 बायल्यो कामाक आहा. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट केला आमी. आमच्याच बायलांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून हे बायलांक कामाक दवरले. आनी बायलां सकाळची गार्बेज कलेक्ट करता. सकाळी ती 8 भायर सरता आनी 10 म्हणल्यार ती सगळ्याक सेंटर आहा आमचे. एक 12 सुमार सेंटर आहा. हे 12 सेंटरांनी ती गार्बेज वेट गार्बेज ड्राय गार्बेज कलेक्ट करून ती ट्रकाक रावता. जेन्ना सालिगांव प्लांटान ट्रक आमचो गार्बेजीचो भरलेलो पोतो धाडलो सो म्हाका टेन्शन जालें. आतां कलेक्शन करतलो आनी हो एमडी कशें करतलो. सो हांवें डिसायड केलें इमिजिएटली. हांवें म्हाज्या थोड्या पंच मेंबरांक सांगलें अशें जालें. आमच्या एमएलएक हांवें घुमयलें बाबा अशें जालां सालिगांव प्लांट आनी घेयना गार्बेज. सो इमिजिएटली हांवें कितें केलें इस्तारा दिसा हांवें सकाळीं JCB हाडली आनी पीठ काडलें हांवें आनी ती वेट गार्बेज पिठान घाल्ली. आतां वेट गार्बेज प्लास्टिकान आसता आनी वेट गार्बेज आमी तितून घाल्ली आनी उरलेली प्लास्टीक तेणी वयर धरली. हांव मानून घेताय कितें की प्लास्टीक शेतांनी घालूंक जायना. पूण आमी प्लास्टीक घालूंक ना. आमी वेट गार्बेज भितर घाल्ल्या. ओन्ली वेट आनी ड्राय गार्बेज आमी ते रुमान डांप केली वचून. कित्याक करची पडली कित्याक जी 12 स्पॉट आहा आमचे कालाफ्रा ती आमची बायलां काले करून रावता ट्रकाक. आनी जेन्ना ती ट्रक येना ती थिंगाच डांप करून ती चोरली म्हणटच दुकरां आनी सुणीं येता आनी ती गार्बेज सगळी फोडून उडयता. सो जाता कितें प्रॉब्लेम मागीर. इतलें करून मागीर लोक सरपंचाकूच ब्लेम करता. सो ह्याच कामाक लागून आमी तो इमिजिएटली ती वेट गार्बेज खाली केली. ड्राय आमी आमच्या रुमान दवरली आनी ही कलेक्शनाक लागून आमी ती कलेक्ट केली पोतून कलेक्ट करून लोकांक कित्याक चड टायम जाला आमकां आनी कलेक्ट करून आमी ट्रकान लोड केली. मागीर हांवें संजीत रॉड्रिक्स आमचो मॅनेजिंग डायरेक्टर सर ताका हांवें सराक रिक्वेस्ट केलो. सर म्हणलें अशें जालां आमची म्हणलें प्युअरली आमची वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज आमी दिता. आमी मिक्स गार्बेज केन्नाच दिना. सो तो म्हणलो सरपंच बाब म्हणलो तूं एक लेटर कर आमकां आनी त्या लेटराचेर ट्रकाचो नंबर दी आपूण तुजी गार्बेज घेता. सो हे मनान बरें जिवाक दिसलें. पूण टायम बींग कितें पूण करूंक जाय. आनी हांव कितें म्हणटा हे एक्टिविटीज NGO आहा पळय ते तुमी आमकां हेल्प करूंक जाय पंचायतीक. हे भाशेन फकत क्रिटिसिजम करप तुमी क्रिटिसिजम फेस करूंक जाय आमकां पंचायतीक. पूण तुमचो आदार जाय हेल्प करपाक. इमिजिएटली म्हाज्यान मिटींग आपोवंक जायना. कसो आपयतलो मिटींग एका दिसान मिटींग आपोवन हें सॉल्व करतलो. सो हें सॉल्व करपाक मागीर फाल्यां सरपंचाच्या नांवान बॉम्ब मारतले बाबा सरपंच कांयच करना म्हणून. आनी जी म्हाजी 12 स्पॉटाचेर कलेक्शन केलेली आहा ती वेट गार्बेज समज सुण्यांनी आनी दुकरांनी समज फोडून उडयली फाल्यां ते केलें म्हणटच सरपंचाकूच ब्लेम करतलो लोक. आनी सरपंच कितें करता काय म्हणलें सगळें रस्त्यार पडलें आनी कितें मागीर त्याच कामाक लागून म्हाका हें एक्शन घेवचें पडलें. अदरवायज म्हाका हांव ना तितून हॅप्पी. डाम करपा हितून हांव हॅप्पी ना. कित्याक आमची बायलां सगळीं आख्ख्या कालाफ्रा गार्बेज कलेक्ट करता आनी गार्बेज कलेक्ट करता. आयज घरांनी लोकांनी 10-12 भाडीं दवरलेलीं आहा. हे सगळे मायग्रंट्स लोक रावता आनी हे मायग्रंट्स लोक सगळे आमचे कालाफ्रा घाण करता. त्याच हांव मागता उपकार करून आमच्या लोकांक मागता जे लोकांनी भाड्याक दवरल्या लोकांक त्या भाडेकारांक तुमी सांगचें की तुमची गार्बेज तुमी रस्त्यार उडोवची न्हू. आमची बायलां येता एक सुवात ते धोब्यान घालून तुमी दवरची तुमी आनी ते मागीर कामाक वयचे. पूण ही गार्बेज तुमी आमचे कडेन दिवची. इतलेंच करून हांव उपकार मागतालो. आनी जी आमी गार्बेज पंचायतीन कॉमेस केल्या ती बरे भाशेन चलपाक आनी आमचो गांव निटोळ दवरपाक हांव मागतां. आतां आयज सॅटर्डे म्हाका सांगलें धाड म्हणून ट्रक. पूण पयलें म्हाका लेटर कर सांगलां थ्रू पंचायत. देन ही वील गिव मी ऑर्डर and that order I will show to Hindustan Plant. Okay. Thank you.